to political climate change. Normally, climate change is not a very good term. It is used in a way which degrades the environment and all that. But this political climate change is for the better. It is on account of Goa Forward that certain things are happening. People are uniting under a movement for Goinkar and Goinkarpon. Today we are holding this press conference to welcome the erstwhile Vice President of the Goa Pradesh Congress Committee and the President of the All Goa Muslim Jamaats, Akbar Mullah, into the Goa Forward Party. Akbar has worked as a loyal Congress worker for the last 40 years. The Congress cadre today feels that Congress uses people only for election purpose, limited purpose. Otherwise, the Congress is a private limited company. This private limited company is being now deserted by people. It is being deserted with a hope that talent will be recognized and given prominence, which is the Goa Forward Party. I welcome Akbar Mullah into the Goa Forward Party, and I promise him that every section of Goan society will be given prominence by us. Those who are joining us and those who are on merit, strong politicians, will be given prominence, will be projected and promoted and protected to further the cause of Goinkarpon. There are many local bodies in North and South Goa who are keen to also join the movement. We have hitherto not entered into local politics because we didn't want to vitiate it with political interference at the grassroots level. But now there are some proactive panchayat bodies which after Ganesh Chaturthi will start joining the Goa Forward Party. They have a program to take their areas forward. They feel that we can be the right link with the government, which will give them support for development as well as to promote Goinkarpon in their respective constituencies. So I will now welcome Akbar Mullah by giving him our symbol, which is the coconut. Good afternoon, everybody. Last 40 years, I am working for Congress Party. At the age of 12, I was work for Congress Party. Congress Party, I 40 वर्षां काम केला आणि 12 वर्षांचो असताना बॅनर लावून सुरू केलें काँग्रेस पार्टी काम करपाक. पण ही आता परिस्थिती हांगा पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे लिडर तेच नवे कोणा हाडना, मायनॉरिटीक कांय चान्स दिना, मायनॉरिटीक फकत वापरता आनी शेवटून मारता. वोटींग काँग्रेसी घाल म्हणून इलेक्शन टायमाचेर येवन सगळे लिडर सांगून वयता, फाटल्यान कोणूच ना. म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्ड आनी विजय पार्टीचो प्रेसिडेंट हांगा हे प्रमाणे मायनॉरिटी मुस्लीम सगळे गोंयचे काँग्रेसी फाटल्यान रावूं नाका, तुमकां वापरता आणि 15 दिसा म्हणल्यार तुमकां तिकीट दिता आणि तुमकां उडोवपाची आयडिया करता. 2 महिने पयलीं तिकीट दिना आणि पडटा तोच कॅन्डिडेट दिता. लास्ट टायम सैफुल्लाक तिकीट दिला, 15 दिसा म्हणल्यार दिल्या. तो भोंवता म्हणल्यार ते 15 दीस गेले, तो पडलो. फुडल्या इलेक्शनाक हीच परिस्थिती. आणि आता तेंची परिस्थिती पळयत जाल्यार क्रॉस वोटींग घातल्या आणि म्हाका दिसता 5 वर्सां कंप्लीट जाता म्हणल्यार 5 उरतले ते वटेन. बाकी सगळे हे वटेन ते वटेन वयतले. कपडे न्हेसून रावले 4 जाण, बस येना, बसीक रावल्या. आता आमची पार्टी काँग्रेसीचे
जे काम करता बरें तेंचे फाटल्यान आसतले आनी म्हाका दिसता की विजय बाबूश मुसराद आहा, विनोद बाबा, जयेश आहा, बरे लिडर आहा. आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी मुखार येतली आनी गोंयचे राजकारणात एक नावास्तीक पार्टी म्हणून अशी मुखार वयतली. हें हांव आमचे वाडपयचे मायनॉरिटी मुस्लीम आहा आनी पणजीचे आहा तांकां सांगता की काँग्रेस तुमकां वापरून घेता. म्हाका 40 वर्सांनी कळ्ळें हे वापरता म्हणून. पयलीं कळ्ळें जाल्यार पयलीं हांव भायर सरता आशिल्लो. हेंचे पळयत पोजिशन तेच नवे कोणी येना आनी नवे लिडर बी जावन दिना ते. ही परिस्थिती काँग्रेसीची आहा आनी मुखार फ्युचर काँग्रेसी गोंयांत ना. हांव सगळ्यांक अपील करता मायनॉरिटीक की तुमी काम करून घ्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा तेजे फाटल्यान घ्या आनी आमची तांकां सदांच आमी तांकां वेलकम करतले. पणजी दुसरें पणजी जे मुस्लीम आहा मायनॉरिटी ते चडशे आमचे सोयरे आनी आमचे सगळे वळखीचे आहा. तांकां अपील करता आनी तशेंच वालपय दोनूय वाटेच्यान जे मुस्लीम मायनॉरिटी आहा हे फाटी तुमी विश्वजीत राणे आनी हांगा आमचो पर्येकार बसला मनोहर बाब पर्येकार ताका सपोर्ट करा आनी आमी एलायन्स गव्हर्मेंट आहा गोवा फॉरवर्ड ते प्रमाणे आमी दोगी जाणां जिखून हाडया. देव बरें करूं. विजयराव या अकबर मुल्लाचो वाडपण कितको फायदो जाता? अकबर मुल्ला म्हणटा तो गोंयकार मुसलमान. गोंयचे मुसलमान जे आहात ते उतराक सेर्त ते सारके ते गोंयकारपणाचे लेबलाक बसतात. सर्वसामान्य मुसलमानाक लागता. तो 40 वर्सां काँग्रेस पार्टीक लॉयल रावलो. सगळ्यांक खबर आहा तो लॉयल आशिल्लो. कितलेच सरकार घडोवपाक ताचे बरोबर मेन रोल ताणें खेळिल्लो आहा. बाब सुभाष शिरोडकार, बाब दयानंद नार्वेकर हांचो तो सारको क्लोज असोसिएट म्हणून आशिल्लो. ताजी तर स्थिती अशी जाता आनी तो एक जी अळमी इलेसांवां आयल्या म्हणून फुडल्या ही अळमी कितें सांगता म्हणून वापरून घेवन मागीर 5 वर्सां पश्चाताप करूं नाका ही जी तो मेसेज दिता ती म्हाका दिसता सगळे मुसलमानांक वाळपय आनी पणजी पूण फक्त मुसलमानांकूच न्ही सगळे काँग्रेस जे आज मेरेन काँग्रेस समर्थक आशिल्ले तांकां ही क्लियर कट मेसेज आहा. ही तांकां इतलेच खातीर क्लियर कट मेसेज कॅन्डिडेट रावल्या हे नॉन रेजिडेंट कॅन्डिडेट आहा. गिरीश चोडणकारान म्हणला की आपूण जर जिखलो जाल्यार आपूण पणजे रावतलो म्हळ्यार तो पडटलो आनी तो रावचो ना. सो तो फाल्यां तोंड दाखोवपाचो ना. सो कोणूय स्थानीक मनीस जो ताजे बरोबर रावता ताका तो फाल्यांच विकपाचो आहा. इलेक्शन जाले दुसरे दिसाच्यान ताजे दार बंद आनी तो आसचोच ना. सो ही स्थिती तेच उलोवन दाखयतात. ते म्हणटात की हांवें व्हडले दिग्गज आनी मंत्री आतां पर्रीकारा खातीर कॅनवास करपाक आयले. अरे आमी आयल्या की सांगपाक की आमी अलायन्स पार्टनर. आमी बी मंत्री आहा. आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो हांव मंत्री आहा. हांव टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्यान पणजे खातीर कितें करूंक शकता. ती वस्त आहा न्ही पणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग कांय येना. PDA म्हणटी लागना तांकां लागता म्हणटी. सो आमचो रोल कितें आसतलो टू क्रिएटींग अ मॉडर्न कॅपिटल modern progressive capital for this state of Goa. हातून आमचे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसतलें हें सांगपाक आमी आयिल्ले आहा. एंड एज पार्टनर्स ऑफ द कोएलिशन इट इज अवर ड्युटी टू वी एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेशन. फाल्यां आमचे जर कितें आयलें जाल्यार ते आमचे खातीर येवपाक जाय. हो कोएलिशन धर्म म्हणटात तो कोएलिशन धर्माक ऑब्जेक्शन कित्याक काडटा आनी काँग्रेस जे आमदार घेवन येता ते कितें सारके आहा तेंचे बरोबर. काल म्हाका काँग्रेस एक आमदारान सांगिल्लें आहा आपल्याक खबरूच नासलें म्हणून खंयचे तरी रत्नागिरीचे गोवा टायम्सान हाडलें म्हणून आपल्याक हें म्हणलें तें म्हणलें म्हणून आपल्याक तोंड पसून उडें करूंक ना. म्हाका हांव तुका नांव सांगता फ्रांसीस सिल्वेरान म्हाका सांगिल्लें काल रातचें की आपल्यान जें कितें म्हणलां तें म्हणूंकूच ना न्हू आपल्याक. म्हाका सांगिल्लें नाजाल्यार तुमी चॅक करात ताजेर. सामकें मनोहर पर्रीकार फाटल्यान सामकें मोठें हाडलां. कंपेनी खातीर मोठी टीम उबी केल्या. सगळे ऑल कॉलेजी आनी ऑल इंडिपेंडंट. So it shows that you are scared. तुका भंय दिसता किंवा पर्रीकार भिला अशें तांचें म्हणणें. So how you react to this? हांकां कितें तरी उलोवपाक जाय. तेन्ना आमी येत नाशिल्ले ते मनोहर पर्रीकार सामको घट म्हणून. बाबूश मनसराजान कितें सांगलें सगळ्यांत चड कोण वळखूंक शकता पर्रीकाराक तो बाबूश वळखूंक शकता कित्याक तो ताजे मतदारसंघात उबो राविल्लो. ताणें कितें म्हणलें की ताका आनी कोणाची गरज ना तो ऑन इज ओन जिखूंक शकता हें ताणें म्हणलें. ते म्हणसर ते कितें म्हणटाले की हे कित्याक येना
कित्याक हांकां तो पडिल्लो जाय बरें आमी आतां येतकर कितें म्हणटात की तुमी सारके ताचे खातीर कॅम्पेन करतात तशें आमी व्हडलें कॅम्पेन करूं ना आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला वी हॅव एक्सप्रेस्ड अवर सपोर्ट टू हिम वीच इज इन किपींग विथ कोएलिशन धर्म पूण कितें जालां आज पळय जे कितें स्टेप्स आमी घेतात हे स्टेप्स कितें आहा गोवा फॉरवर्ड पार्टीक ऑप्शन कितें आशिल्लें आतां ही आमी प्रेस कॉन्फरन्सा लायव्ह बी वतात कोण कोण भायर कुवेट बशिल्ले लंडनाक बशिल्ले ते घालीत असतात गाळ्यो घालतात आनी कितें करतात सो आनी मागीर म्हाका काल एक एडिटरान हें घालें की तुका कितें दिसता काय म्हणून तुका पश्चाताप जाता काय म्हणून तूं प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता तेजी आमी पश्चाताप जावपाचो प्रश्न ना तो वी आर ऑन द ग्राउंड वी आर रेडी टू फेस ऑल द बॉल्स दॅट कम वी आर बॅटिंग अँड वी आर नॉट आउट जावंक ना आमी अँड वी आर स्कोरींग and we are scoring fast. आमी येता तो बॉल सिक्स मारतात अरे वी हॅव परफॉर्म वी हॅव शोन दॅट आमी जे कितें उतर दिलां तें आमी परफॉर्म केल्लें आहा आमी उतर एकॉम्प्लिशमेंट म्हणटा एक मॅनिफेस्टो आसता आनी दुसरो एकॉम्प्लिशमेंट आसता आमचो एकॉम्प्लिशमेंट एंड मॅनिफेस्टो आमचो चड व्हडलो नाशिल्लो गोवा फॉरवर्ड 4च कडेन राविल्ले आमी व्हडली वस्तू सांगूंक नाशिल्ल्यो पूण ज्यो कितें सांगिल्ल्यो त्यो आमी आज इम्प्लिमेंट करूंक लागले तुमी बी मान्य करतले सो देरफॉर आमी जें कितें करतात हें गोंयचे बऱ्या खातीर करतात आमकां एक ऑप्शन आशिल्लें आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करूंक शकताले गव्हर्मेंट फॉर्मेशनाच्या टायमार ना जाल्यार बीजेपीक करूंक शकताले काँग्रेसीन ऑप्शनां कितें आशिल्लीं लुईस इन फालेर SEZ स्कॅम कितले 1000 एकर जमनी कितले 37 लाख स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे SEZ ही जमीन गोंयची विकिल्ल्या मनशाक हाडून मुख्यमंत्री करपाचो हें एक ऑप्शन दुसरो रवी नाईक ताणें मिकी कितलें उलयता तें तुमकांच खबर आहा म्हणजे असले हांचे सगळे व्हडले बायोडेटा आशिल्ले हे एन ऑप्शन ऑफ मनोहर पर्रीकर वॉट वॉज दॅट ऑप्शन फॉर इट वॉज टू अशरिंग वन्स अगेन एज आय से डेव्हलपमेंट वायल्स प्रोटेक्टिंग सेक्युलरिझम एंड कम्युनल हार्मनी हो मॉडेल आमी घाल्लो आहा तो ताणें एक्सेप्ट केल्लो आहा आनी आमची गाडी सुरळीत रुळार आहा सो आय डोंट थिंक वाय शूड एनीबडी हॅव ऑब्जेक्शन टू वी आर डुईंग अवर बीट आमचेर एलिगेशन करा मरे की तुमी अगेन्स्ट आहा आज इतले हें रिएक्शनां जातालीं माड जेन्ना तण जालें सोशल मिडियाचेर कितले ऑब्जेक्शन आसलें अरे तण केलें म्हणून आतां तो माड स्टेट ट्री केलें मरे हे जे ऑब्जेक्शन करताले भायर बसून खंय लंडनाक आनी खंय भायर बोटीचेर एकल्यान कोणें म्हणलें ना म्हणलें की बाबा हे विजय सरदेसायान आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन उतर दवरलें म्हणून हें दिश्टी पडना म्हणा सो वन सायडेड हें बरयत रावप रहेजा म्हणटा तो इश्यू आहलो 2 दिसांनी हांवें रिएक्शन दिल्लें आहा हाजे पयलीं कोण हे दीस इज एन इनहेरिटेड प्रॉब्लेम काँग्रेसीचे टायमा वयलो प्रॉब्लेम थंयची पंचायत म्हजे म्हऱ्यान आयली बिरेस्तारा आज आमी हा आयतारा काल हांवें रातचे डिक्लेअर केल्लें आहा की वील कीप द प्रोजेक्ट ऑन होल्ड कार्मोणा पंचायत सो एक इलेक्टेड बॉडीचे पेटिशनाक रिस्पेक्ट करून द गव्हर्नमेंट हॅज बीन रिस्पॉन्सिव्ह अ पोर्टफोलियो दॅट इज बींग हेल्ड बाय मी हॅज इमिजिएटली टेकन एक्शन कोण काय बरयना म्हणटे खंय गेले NGO आज न्यूज हा NGT दिल्ली वेले जालें गोंय आतां काबार जातलें म्हणून जालें सगळें इतलें बेगीन जालें तें अरे गोंय राखपाक आमी आहा थंय फकत एक्टिविस्टूच आसपाची गरज ना एक्टिविस्ट आसचे हांव एक्टिविस्टांच्या अगेन्स्ट उलयना पूण डोंट थिंक दॅट द जॉब ऑफ सेव्हिंग गोवा इज ओनली विथ एक्टिविस्ट वी हॅव गॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ सेव्हिंग गोवा टू सेव गोवा इज अ पार्ट ऑफ अवर पॉलिटिक्स and we have structured this whole government on Goikarpon, which is protecting Goa. So it is not saving Goa is not a trademark of some activists who just are tigers on the social media. आता ते काँग्रेसीचे लुईस रवी यांचे नाव ना रवी हांव तुका आनी म्हणटा जे घोटाळ्यान अशें नांवां आसा केल्ली आसा आता तुज्या मनान एक आता मनीस असो येता तेचे JCA नीस एप्रोप्रिएशनचं नाव आसा आता 2 क्वेश्चन आसा रे फॉर यू की तूं अशा मनशाक घेवन फुडें कितें करतलो आनी दुसरो इनडायरेक्टली तूं JCAचे भितर सरपाक सोदता काय एक पयलें म्हणल्यार JCAन जी बदल हाडिल्ली तुमकां सगळ्यांक आय वॉन्ट टू रिकॉल दॅट एक असेंब्लीन एक रिजोल्युशन आयिल्लें सचिन तेंडुलकरान 100 सेंच्युरी मारल्यो तेन्ना तो इश्यू हांवेंच काडिल्लो तेन्नाचे प्रेसिडेंट धारवेकराचे विरुद्ध ताजे वयल्यान JCAन बदल हाडली JCAन जें कितें जालां
ताजेर पुरावे आयिल्ले आहा फॉरेन्सिक रिपोर्ट्स which state that that signature was not a his. So फटीचो आरोप ताजेर पडिल्लो हो हे सिद्ध जावपाचें आहा थोड्या दिसांनी. So there is no way, this is a vindication of his always oft repeated stand की I am innocent. आनी आपल्याक हांगा हातून फिक्स केला. हे आतां सिद्ध जाल्लें आहा, हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तूं म्हणटा म्हजें इन्वॉल्वमेंट इन GCA. I have time and again said की पॉलिटिशियनांनी स्पोर्ट्स बॉडीन इन्वॉल्वमेंट करचो न्ही. हांव गोवा रेसलिंग प्रोग्रेसिव्ह रेसलिंग फेडरेशन म्हणटा तो हांव चेअरमॅन आहा. टू सेट दीस स्ट्रेट आय सेड फर्स्ट आय वील रिजायन माय सेल्फ आनी मागीर हें फुडें करुया. सरकार जर बील हाडटा की सगळ्यो स्पोर्ट्स बॉडीज bereft of politicians हें जावचें म्हणून जाल्यार पयलो हांव रिजायन जातलो. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी वॉन्टिंग टू बिकम something in GCA or interfering in the politics of GCA. अशें बील हाडपा खातीर तुजें कितें आसा मागणी कशी? पळय आतां सुरवात जाता तें आहा मरे. वी आर जस्ट नॉट इवन फर्स्ट इनिंग्साचे पयले 10 ओव्हरी जावंक ना. वी आर प्लेईंग अ टेस्ट मॅच. तुमी वन डे भशेन खेळटा? ना वन डे भशेन खेळटा आमी, पूण दॅट इज फॉर सो भायल्यान प्रेक्षक आहा तांणी ताळयो मारूंक जाय. एनिवे आमी स्पोर्ट्स आनी तातूंतल्या भितर राजकारण आनी तातूंतल्या भितर जें कितें करप्शन आहा हें निवळ करपाचो कमिटमेंट सरकाराचो आसा. तो म्हजो पोर्टफोलियो न्ही म्हणून आय डोंट वॉन्ट टू गिव डिटेल्स. Mr. Sarkis sir, you've always spoken, you've been in touch with certain Congress MLAs and vice versa, whoever. After this by-elections, in which Congress constituencies are we going to see probably another by-election? By-election, I have said it on the floor of the House that we have a strong support base within the Congress legislature party. Many of our colleagues are MLAs of the Congress party, and they would be willing to be with us. But we have given a solemn assurance to the people of Goa and to the Congress party on the floor of the House that we will not split it further, because we don't want more by-elections to impede the development model of Goa. So every by-election brings about a model code of conduct, and everything comes to a standstill. So we don't want to infuse that standstill and paralyze the development of the state. So you would say you have your B team already in the Congress? We don't have a B team in the Congress. We have our Congress team, maybe Congress's A team. That we'll see when the elections come, on which party those people contest. Where Congress, what they are talking about Congress? One chief minister has said family first. What is the Congress talking about? Do they have the guts? What these people are tourists. This Lungi who has come to Goa is a tourist, and he can get transferred tomorrow, and then that person will not even be available on the phone. Like this one guy called Brar used to come. Today he is sacked from the party. He is in Mamata Banerjee's Congress. Suppose one worker goes to him and he takes some assurance from him, and then that Congress leader that goes back on the assurance. If he phones him, he finds that he is not even in the party. He is in Mamata Banerjee's Congress, Trinamool Congress. And this can be the state with these observers. They come here just for picnic. But how many of these Congress MLAs are in touch with you, the number? There are many who have to dismantle the Congress party fully, but we don't want to do it.